Good morning, Tourism Minister, Chief Minister, MLA, Michael Lobo, आणि सरपंच आमचो जोसेफ सिक्वेरा. हे कलांगूट ग्राउंडा ऑपोजीट आहा. पळया हे मातशे देवाचे मनीस कशे दिसता. बरे मनीस कशे दिसता, पूण पळय रे बाबा, हे कितें तरी खोदचें पडटलें. हें आतां पळय, हें आमी साफ करपाचें. पळय फ्रंट कावंटी पळय, कसले ट्युरिस्ट तुजे येयल्या, नदर मार रे. आनी तुमी आनी F14 रेसींग करूंक येयल्या रे, F4 रेसींग करूंक येयल्या. ohल्यांक दोबे घाला मरे कचऱ्याचे. नाल्यार फूड कोर्ट तरी कितें कर. F4 रेसींग 57 crore मोडूंक येयल्या रे. पाड पडो रे तुमचे. हे पयले जाग्यार घाला रे. आयकतात मरे CM. पळय हें आमचें कलांगूट डॉन बॉस्को ग्राउंड आशिल्लें. मनीस बरे कशे दिसता ते. पूण तुमी 54 or 7 crore हेका कशे मोडटा रे. F4 रेसींग करूंक रस्ते केले सारके तुमी. आतां कसले क्वॉलिटीचे ट्युरिस्ट हाडले ते पळया. आनी हें पळय, हें पळया. हें मातशें काडून उडया. म्हाका दिसना कोणेन सप्लाय केला तांकां हांगा. हे सगळे ते घेवन येयल्या आनी ते बसीन रांदल्या. सो मेक अप युअर ब्लडी माइंड्स, you assholes, before you go on some foreign tour to bring foreign tourists from some countries who won't even shit on India. Take care of this basic problem first before you go foreign tour with your wives and your relations and finish all our money. And we don't want F4 racing in Margao. Patch the roads up. धुकोर सरकार जाले तुम्ही. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.